Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. देव बाप सांगता सगळी परिस्थिती आदकान दिल्या. Hallelujah. Hallelujah. सगळी परिस्थिती फासप न्हय पूण सगळी परिस्थिती तूं आसतना कसली दिला आदकान. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आता देव बाप अशें कित्याक सांगता काय कित्याक ताणें आमकां रोचल्या हें आमचें सोयंग चे बरी आमकां रोचल्या हें आमचें कूड आनी आमचें मन कशें बरी ह्या वातावरणांत वावुरता ताका खबर आसा. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. विज्ञान सांगता कितें. Hallelujah. जेन्ना तूं एक स्थितीन तुजें जें मन आसा तुजो मेंदू आसा ब्रेन when it is thinking एकेच तरेची चिंतना आसता एकाच विशयाचेर ताची चिंतना जाता परतून आनी परतून पळय तेंच सत समजता तुजें सबकॉन्शियस मायंड म्हणजे तुजें कालीस मानून घेता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आता जेन्ना हे बरी आमची स्थिती आसता मनाची एकेच तरेची आमी चिंता एकेच तरेची चिंतना आमी चिंतता. Hallelujah. आता विज्ञान सांगता कितें ही कूड कशी वावुरता ह्या वातावरणांत हे भाशेन एकेच तरेची आमची चिंतना आसता तेच भाशेचे परिणाम आमच्या जिवितांत येता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेन्ना एक मनीस आर्गां दीत आसता he is in gratitude mode. Hallelujah. And it is proven by science and many other people. आता जेन्ना हे भाशेन जेन्ना मनीस आसता ताच्या जिवितांत कांयच उणेपण आनी उरोना सगळें ताच्या जिवितांत येता. Hallelujah. हेंच की देव बाब आमकां शिकयता. Hallelujah. Thank you, Jesus. देवाच्या पवित्र उतरांत एक एक सत आसा. आता आमकां विज्ञान ताचो पुरावो दिवन बरें जायतें साबीत करीत हें सोयंग आमचें मनीस सोयंग हेच तरेन वावुरता ह्या वातावरणांत म्हूण आमच्या देवा बापाक खबर आसा. ताणें आमकां सांगलां कितें सगळी परिस्थिती आसतना कसली ती परिस्थिती जावन देवाक आर्गान म्हणजे खुशालकायेन राव. जेन्ना तुजी चिंतना हे भाशेन आसतली जेन्ना तुजी वागणूक हे भाशेन आसतली तें सगळें बरेंपण तुजे तान येता. Hallelujah. कित्याक आमचे कुडींतल्यान आमच्या मनांतल्यान हें तयार जाता ताका फकत ओडोन येवंक शकता. आमी एक मॅग्नेट कशी जाता विज्ञान सांगता आमी एक मॅग्नेट कशी जाता तें आमचे थंय ओडोन हाडून हे भाशेन जेन्ना आमी आसता जो तर आमी चिंतता वायट चिंतता दुखाचें चिंतता तिवूय एक मॅग्नेट कशी आमी जाता की वायट परिणाम आमच्या जिवितांत ओडून हाडून. Hallelujah. Thank you, Jesus. ताकाच लागून देव बाब म्हणटा कितें जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा. Hallelujah. Thank you, Jesus. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आसा ताचो परिणाम तुवें घेवंक जाय. हो नेम हो आमचो सोयमीक नेम ह्या वातावरणांत खंय आमी जियेता ह्या संवसारांत हो नेम आसा ही आमची कूड हे बरी वावुरता. Hallelujah. जेन्ना आमी एक भाशेन चिंतता त्याच वातावरणांत आमी आसता we are in that mood again and again we are thinking on that same thing comes to us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. तो तुका कितें जाय तें तुज्याच हातांत आसा. Hallelujah. देव बाब म्हणटा जिवीत आनी मरण हांवें तुजे मुखार मांडटा कितें जाय तें विचारता कित्याक सत्य दिल्या आमकां रोबोट कशें रचून सत्य आसा कितें जाय आदल्या करारांतूय एक सांगाती रचलेलो मनशाक आदार दिवन ह्या नव्या करारांतूय एक सांगाती दिता तुका आनी म्हाका. Hallelujah. कोण तो देव पवित्र आत्मा. Hallelujah. तो देव पवित्र आत्मा आमकां शिकयता ताचे लागीं कितेंय विचार तुका कितें समजना तो समजयता. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. देवाक नाका कोणीच कसलेच खास्तीक सांबाळटली. आमी म्हणटा न्हू देवाक जाय जाल्यार मेळटली. देवाक जाय आमकां थारोन मेळटलें. थारोन म्हणजे कितें? बोगसोणी, शांती, भलायकी, सुबान जिवीत जेजू वरवीं आमकां दिवन ताची खोशी हीच येवजण जेजू वरवीं आमकां. ताकाच लागून जेजू थारून हें सगळें तयार केलां. जे कोणी आदावांक तयार केलें तीच कोणी आमकांय तयार केलां. आनी स्वता दिला विचून काड कितें जाय. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ताकाच लागून देव म्हणटा जोशुआच्या पुस्तकांत, तेदना म्हजो उतर तुज्या तोंडार आसता, तूं चिंतताय त्याच तरेचे परिणाम तुज्या जिवितांत घडोवन येता. हालेलुया. देवाच्या उतरांत आसा कितें? सुबांचे तेच तुजे कडेन, तेच तुजे तान. देवाच्या उतरांत आसा कितें? सुबांचे तेच तुजे तान घडोवन येता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस.